my LAQ number 001B. Speaker sir, जो details. एक मिनिट. Speaker sir, answer as per computer sheet. या स्पीकर सर, हांवें डिटेल्स मागलेल्यो आनी ज्यो आन्सर म्हाका मेळ्ळे दॅट इज नॉट एट ऑल सॅटिस्फॅक्टरी. आनी स्पीकर सर, तुम्ही पळयलें जाल्यार आख्खो डिपार्टमेंट जो एड्युकेशनान जो रिप्लाय केला दॅट इज टोटली टेकिंग अस टू अ डिफरंट डायरेक्शन. पयलीं सांगलेलें की गिव अस द डिटेल्स ऑफ द नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे फॉर एड्युकेशन 2017 to 18, 18 to 19, 19 to 20 आणि 20 to 21. स्पीकर सर, हिंग तेमी एनेक्स्चर 1 आणि एनेक्स्चर 2 दिला आणि आन्सर सांगला आमकां की these surveys are conducted after once in 3 years. Speaker sir, आमकांय खबर आहा की these are conducted after 3 years. But the idea was to understand, have we done any internal survey knowing that NAC is going to come after every 3 years? NAS survey जी आहा ती 3 वर्सान येता म्हूण आमी जाणा. 2017 मागीर 3 वर्सान. पूण आमी इंटरनल केन्ना एक गोवा असेसमेंट सर्वे म्हूण केल्या एड्युकेशना वापरी. हॅव वी डन दॅट? नो. आणि एनेक्स्चर घेऊन आमकां रिजल्ट दाखयला. सेकंड स्पीकर सर, whether there are any reviews conducted to ascertain the reasons underlining the learning outcomes of the state, and if so the details thereof. Speaker sir, education department जो आहा आमचो जो ऑनरेबल सीएम स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारतो म्हाका सांगता. आणि जो आन्सर आमकां दिला तो 2017, 18, 19, 20 तेमी कांयच करूंक ना. 2021 जो सर्वे भायर सरला त्याची फाटल्यान ऑन जून 16, 2022 they have done some trainings and they have done some. But स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आसा न्ही, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आसा कितें आसा विचार. specific question हेच पयलो I want to bring to your notice that there was no NAS survey प्रमाणे there was no regulatory body put in place to ensure that every academic year is been assessed. भुरग्यां पासत जे आमी एड्युकेशन आज दिवपाक सोदता ते एड्युकेशना लेवल मायक्रो मॅनेजमेंटा प्रमाणे करून ऊंच वचपाचे हे आन्सर मेळोंक ना. अँड द थर्ड पार्ट जे आमी दाखोवपाक सोदता, जे आन्सरा प्रमाणे येयला की गोवा समग्र शिक्षा प्रिंटेड अ बुकलेट. स्पीकर सर, गोवा समग्र शिक्षा जी बुकलेट जी भायर सरल्या आतां भायर सरल्या 2017 सावन आतां आमी कितें केलां, वॉट हॅव वी डन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स, एंड द आन्सर वॉज नो. So we would want to know from the education department, keeping into mind that honorable chief minister would want. जी बाब, एक मिनिट. तुका तुझे क्वेश्चन विचारले आसा ताका आन्सर तुका दिल्लें आसा. स्पीकर सर, जे आन्सर दिल्ले ताजी फॅक्ट्स कांयच ना. एडिशनल तुका प्रश्न विचारपाक. एडिशनल म्हाका 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचार. 3 सप्लिमेंटरी आय एम पुटिंग ऑन टू द फॅक्ट्स वॉट हॅव बीन पुट हियर. स्पीकर सर, जे समग्र शिक्षा आहा ताजे बदला आउटकम जो आसलो एड्युकेशनाचो आउटकम चोवपाक फ्रॉम 17 till 2022 नथिंग हॅज बीन डन. एंड स्पीकर सर, इफ यू गो टू एनालायज, आय थिंक वी शुअरली नो 40% plus of our education system depends on our minority aided schools. आणि जोरी तरी आमी पळयले जाल्यार हाजे पयले मायनॉरिटी एडीड स्कुल्साचे जे आशिल्ले ते इंटरस्टेट ट्रान्सफर आशिल्लो. तो इंटरस्टेट ट्रान्सफर स्पीकर सर आमी एक सर्क्युलर काढलो आणि तो सर्क्युलर काढून तो बंद केलो. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड इफ वी वॉन्ट द NAS सर्वे टू कम अप. जरी तो वयर येतली जाल्यार इंटरस्टेट ट्रान्सफर आसपाक जायो. स्पीकर सर, सेकंड पॉइंट स्पीकर सर, ब्लँकेट परमिशन शुड बी अलाउड. परमिशन शुड बी अलाउड. आन्सर करता बस मातसो. स्पीकर सर, तुका प्रश्न जर विचारपाक जाय आसत स्पेसिफीक विचार. तू रोखडोच मायनॉरिटी स्कुलांचेर कित्याक गेलो? ना, दीज आर वन ऑफ द पॉइंट्स. सीएम सर, हे पळय, तुवें जे स्पेसिफीक विचारला पळय न्ही ताचेर म्हाका उत्तर तरी दिवनी. म्हाका खबर आहा म्हणजे वी आर नॉट डिफरन्शिएटींग. हांव परत एकदां सांगता तुका, एड्युकेशनाच्या बाबतींत आमी खंयसरूच कोणाक डिफरन्शिएट करिना. तू जे सांगता पळय न्ही ते तू स्पेसिफीक डिफरन्शिएट करून विचारल्या सारकें सांगता. ते तुवें विचारला तेजें उत्तर दिवपाक जाय जाल्यार हांव पयलीं उत्तर दिता. तुका कितें विचारूंक जाय तरी उरला कितें जाल्यार तूं मागीर विचार. तूं आतां जशें तुजें भाशण करून सगळें वांगडाच सोंपयता पळय न्ही रे, म्हणटकच नेमकें तुका कितें विचारूंक जाय तें लास्ट म्हाका कळचें ना. तुका उत्तर दिवपाक जाय तितकें हांवें उत्तर दिलां. तरी सुद्दां हांव तुका जस्ट थोडेशें म्हणजे तुवें विचारलेल्या प्रश्नाचेर उत्तर सांगता. 2 मिनटां बस स्पीकर सर, ताका बसूनी स्पीकर सर. बट आय हॅव स्टील नॉट फिनिश्ड.
I will need to speak back again on this after you speak. विचार हांव ना म्हणूंक ना तुका तुजें कितें तूं जर हांवें दिल्ल्या उत्तराचेर तूं अनसॅटिस्फायड उरलो जाल्यार यू हॅव रायट टू आस्क द 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स ते विचार तूं हांव ना म्हणना तुका स्पीकर सर ताका आमी एवरी इयर इट इज नॅशनल अचिवमेंट सर्वे नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता तो आमी करिना इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी इट इज इन क्लास 3rd क्लास 5th क्लास 8th आनी क्लास 10th ह्या 3 स्टँडर्डाचेर करता तेणी जर ते पळयत जाल्यार तो सब्जेक्ट वायज आसा स्पीकर सर परत इट इज इन लँग्वेज मॅथमॅटिक्स आनी सायन्स ह्या 3य सब्जेक्ट वायज हो सर्वे हो एवरेज सर्वे केलो वता आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सायन्सीन आमी खूब बरे आसा आनी जो 17 सर्वे केल्लो ताज्या उपरांत हो सर्वे आतां आमी जवळपास 22त केला बट आमी फाटलो कंपॅरिजन जर सर्वे करीत जाल्यार आमी इम्प्रूवड लॉट ओके लँग्वेजींत आमी थोडेशे फाटीं आसा मॅथमॅटिक्सान आमी थोडेशे फाटीं आसा ओके सोशल सायन्सीन आमी एवरेज सेम म्हणजे ऑलमोस्ट फाटल्या कंपॅरिजन जर रिपोर्ट पळयत म्हणजे फाटलो कंपॅरिजन आनी आतांचो कंपॅरिजन रिपोर्ट पळयत जाल्यार आमी इम्प्रूव केल्ले आसा तो जे सांगता पळय न्ही आमी कांयच करूंक ना आनी हें तें आमी पळयता आसतना एड्युकेशन सिस्टम 2 पद्दतीन चलता एक इट इज इन गव्हर्मेंट सेकंड इज इन गव्हर्मेंट एडेड ओके आनी ताज्या भायर इट इज इन अनएडेड इन्स्टिट्यूट आतां हें सगळें करता आसतना हाजेर आमी खरें हांव तेंच पळयतालो की अनएडेड स्कुलाचेर डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल कांयच ना बट तांचो रिपोर्ट घेवप ही सिस्टम आसा आनी रिपोर्ट घेवपाक सिस्टम आसल्या कारणान ते रिपोर्ट तांच्यांनी एक्चुली म्हणजे एवरी क्वॉर्टरली रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय आमी आतां स्पीकर सर स्टेट अचिवमेंट सर्वे ऑलरेडी करपा खातीर घेतलो सो हेन्सफोर्थ स्टेट अचिवमेंट सर्वे हो क्वॉर्टरली सर्वे करून आमी कितले अचीव केला हातूंतल्यान ते क्लियर केले वयतले स्पीकर सर आमी विद्या समिक्षा केंद्र आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला इट इज फक्त इट इज अ ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स ट्रॅकिंग ऑफ देयर प्रोग्राम आनी एवरी क्वॉर्टरली आनी वीकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले विद्या समिक्षा केंद्र हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्साच्या नुसार आतां पर्यंत फक्त गुजरात सरकार एकीच कडेन चलयता राज्यांतल्या फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 12th स्टँडर्ड ह्या सगळ्या भुरग्यांचे ट्रॅकिंग केले वयतले तांच्या स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतले हे वीकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें आनी त्या नुसार आमकां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसांत एज एवरी टायम आमकां रिपोर्ट मेळटलो इवन दो हाज्या फुडें वचून आमी जिओ बेज्ड एटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आतां म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो ह्या वर्साच्यान जिओ बेज्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलांत रेगुलर आसा तिणी 8 दिसांनी तिजो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचें सुद्दां ती सकाळी कितल्यांक आयली दनपारां कितल्यांक भायर काडली हेजें जिओ बेज्ड ट्रॅकिंगूय जातलें ताच्या खातीर हो एग्रीमेंट ऑलरेडी सायन जालो तें सुरू जालें तिसरें कळपा खातीर आमी रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours म्हणजे पर डे 1.5 वर चड तेंच्यांनी घेवपाक जाय आतां स्कुलांनी खंयच्या तुज्या कडेन जर पेरंट्स फाल्यां सकाळी मॅनेजमेंट कंप्लेन करूंक येत आनी टिचरी जर कंप्लेन करूंक येत न्ही रे जाल्यार तेंचें आयकोनाका आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय इतके तेंप टिचरी घेयनासल्यो आनी तूं जें सांगता तें स्पेसिफीक कोविडांतल्या काळांतल्या 2 वर्सांचो रिपोर्ट सांगता कोविडांतल्या काळांत हें करप आमकां शक्य जावंक ना ओके ताच्या खातीर आतां सगळ्या टिचरींक प्रत्येक स्कुलान मागीर ते मायनॉरिटीचे आसुनी किंवा मेजॉरिटीचे आसुनी तेणी रेमेडियल क्लासीस ह्यो घेवच्योच पडटल्यो सगळ्यो ऑल एडेड स्कुलांनी रेमेडियल क्लासीस स्कूल जर आमचे 1:30 सुट्टा आसत जाल्यार 1:30च्या उपरांत मदलो 1 वराचो ब्रेक दिवन 2:30 जाल्या उपरांत ताका 2:30 ते 3:30 3:30 ते ताका 4 वरां जे वीक स्टुडंट्स आसात कोण मॅथमॅटिक्सान आसतलो कोण लँग्वेजीन आसतलो कोण फाल्यां सकाळी हितूर आसतलो आपल्या हे पळय लँग्वेजीन आसतलो हे सर्कुलर काडलां तांकां सगळ्यांक धाडला हाजो मंथली रिपोर्ट जो आसा हो एडीआयच्या मार्फत तेंच्यांनी धाडूंक जाय इतके दीस हो ते मंथली रिपोर्ट धाडिनाशिल्ले त्या खातीर फाल्यां सकाळी जर हे टिचरांनी बीन कितें म्हणटा तुवें म्हाका मातसो सपोर्ट कर कारण थोडे जाण आतां हेकाय लागून विरोध करूं आसा तांकां एक्स्ट्रा क्लासीस घेवच्यो पडटल्यो कंपल्सरी टिचरांक 1:30 सुटले म्हणून जावचें ना तेंच्यांनी 4:30 पर्यंत स्कुलान रावचें पडटलें त्या खातीर आनी हे खंयसरूच आमी डिफरन्शिएट करूंक ना खंयच्याच स्कुला खातीर
ओके वीक स्टुडंट्सा खातीर तेंच्यांनी तें करपाक जाय तांच्यांनी तेजो टायम टेबल रजिस्टर्ड मेंटेन करचो पडटलो मंथली आमकां टायम टेबल धाडचो पडटलो हाज्या व्यतिरिक्त आमी फॉर द टिचर्स ट्रेनींग मॅथमॅटिक्साच्यो टिचर्स ट्रेनींग आतां ऑलरेडी एग्रीमेंट सायन जालो फुडल्या फक्त आतां ऑगस्ट म्हयन्याच्यान मॅथमॅटिक्स क्लासीस घेवपाक सुरवात करता ह्या वर्सा आमी सगळ्या जाणांक पयल्यो मॅथमॅटिक्सच्यो क्लासीस सगळ्या टिचरांक A to Z एडेड जितकी एडेड स्कुल्स आसात आनी आमी गव्हर्मेंट स्कूल आसात ह्या सगळ्यांक मॅथमॅटिक्स सेकंड जे आसा पळय न्ही हे आमी सायन्स क्लासीस घेतले आनी थर्ड इज लँग्वेजी त्या खातीर टिचरांक थोडेशें एक्स्ट्रा काम जें आसा ह्या वर्सभराचेर पडटलें नॅस रिपोर्टाच्या बद्दल आय एम ऑल्सो कन्सर्न आनी तो इम्प्रूव करपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो टायम टू टायम आमी केल्ल्यो आसा आनी ताकाच लागून आमकां लर्निंग आउटकम बरो येवपाक जाय हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो रेस्ट ऑल तुका सांगता हांव स्टॅटिस्टिक्सान वचना बट प्रत्येक स्टॅटिस्टिक्स रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही एवरी इयर म्हणजे क्लास थर्ड क्लास फिफ्थ क्लासीस आनी क्लास 10 हातूंत कितें जालां एक्झॅक्टली तें सगळें दिलां आनी जस्ट तुज्या म्हायती खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज गोवा इज डुईंग नंबर 1 कोणी कितेंय म्हणो तूं फक्त एक शाळा दाखोवन आमी सांगना गोंयांतल्यो सगळ्यो फ्रॉम द प्रायमरी स्कूल टू द कॉलेज लेवल तूं जाय जाल्यार केप्याची कॉलेज वचून पळय एल्टन खंय रे तो आयला मरे आयला तेजी केप्याची कॉलेज वचून पळय आनी जाय जाल्यार तूं आतां खांडोळा कॉलेज अजुनूय आमी इम्प्रूव करता ओके म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर वायजूय बी आनी ताज्या भायर अजून आमी इम्प्रुवमेंट करता कोडिंग आनी रोबोटीक ह्या वर्साच्यान सुरू करता ऑलरेडी ताका तो म्हाका ते कॉम्पिटन्स आमी ते एक इक्विपमेंट रोबोटीक स्कूल ताका आमी सगळ्या स्कुलांनी ह्या वर्साच्यान ताका वर्क ऑर्डर दिली ते आमी दिवपाचें आसा तेंची मास्टर ट्रेनर ट्रेनींग जाली ओके एंड द वर्च्युअल क्लासरूम दॅट इज अवर नेक्स्ट स्टेप बट इतकें आमी एड्युकेशना खातीर करता हें तुका जस्ट तुवें जो तूं विचारलो हांगासर आनी भलतेच कडेन पावलो म्हणून तुका सांगलें हांवें ओके स्पीकर सर हांव सांगूंक सोदतां की जें जितलें ऑनरेबल CMान आज सांगलां तें करून एवरेज स्कोर जो आहा तो वाडना दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू पुट अप हें सगळें टिचरींग मॉनिटर करून हें सगळें जें आन्सरान दिलां बाय डुईंग दीस द एवरेज स्कोर कॅनॉट इन्क्रीज दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल स्पीकर सर जोरी तोरी क्लासरुमान मॉनिटर करून क्लासीस एक्स्ट्रा करून 9th 10th करून एवरेज स्कोर 3rd स्टँडर्ड भुरग्यांक वाडना 3rd स्टँडर्ड भुरग्यांचो एवरेज स्कोर वाडटलो जाल्यार स्पीकर सर प्रायमरी टीचर ज्यो आहाय त्यो तेंगेले क्वॉलिफिकेशन आनी तेंगेले रिक्रुटमेंट जो मेथड आहा तो सारको जावपा जाय स्पीकर सर डायरेक्टली आमी आतां जे हिंग आन्सर दिले स्पीकर सर इज ओन्ली टू एक्चुअली गुणोन आन्सर आमकां 8च्या भुरग्यांक आनी 10thच्या भुरग्यां कडेन वयल्या वॉट अबाउट द 3rd स्टँडर्ड 5th स्टँडर्ड स्पीकर सर एक मिनिट कोविड इज नॉट अ रिजन for not to improve the education system speaker sir वेंजीबाब एक म्हाका क्वॉलिफिकेशनाचेर गेलो हे अननेसेसरी भाशण करचे पेक्षा तूं म्हाका दिसता तुका 3 क्वेश्चन विचारपाक अलाव आसा म्हणजे म्हाका तो स्पेसिफीक जर क्वेश्चन जर तूं विचारलो जर जायत जाल्यार मुख्यमंत्र्याक आन्सर करपाक तुका बरें पडटलें स्पीकर सर फर्स्ट मुगे सप्लिमेंटरी इज in order to improve the national average score speaker sir we need to first admit which I think honorable chief minister has admitted one point of time that the aided schools are the major factor for our score I think honorable CM has already admitted that yes if they are the major factor of our national average score speaker sir then we need to analyze previously our score used to be much better when there was interstate transfer requesting speaker sir that interstate transfer of aided school teachers to be granted that's my first supplementary secondly speaker sir mak complete kon diya mujhe 3 supplementary mak cover kon diya मी कंप्लीट माय 3 सप्लिमेंटरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जर विचारलो जायत आन्सर करपाक पडटलें स्पीकर सर तो सांगता कितें खबर आहा तो सांगता इंटरस्टेट ट्रान्सफर ताका हेंच लक्षान येना की नॅशनल एवरेजा पेक्षा आमी एखाद्या सब्जेक्टान कमी आहा म्हणटा आनी आपले स्टेट ट्रान्सफर जर केलो जाल्यार हो स्कोर सुदारतलो म्हणटा म्हाका हेंच कळना 70% स्कूल ज्या स्कुलांनी स्टेट ट्रान्सफरीचो इशूच ना ताका फक्त स्टेट ट्रान्सफर तेजो जर स्पेसिफीक कोणाचे स्टेट ट्रान्सफर उरल्या जाल्यार ताका सांग म्हाज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांग हांव ती करून दिता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना बट तूं जेन्ना सांगता पळय न्ही रे 70 न्ही म्हाका दिसता मोर दॅन 75% ऑफ द स्कूल ज्याचो स्टेट ट्रान्सफरी कडेन कांय संबंद ना इट इज हार्डली द 30% ऑफ द स्कूल हॅविंग द स्टेट ट्रान्सफर इशू आनी म्हाका सांग एवरेज हेजो आनी स्टेट ट्रान्सफर टिचर
हाजो तो कंपेर करूं नका म्हणून सांग. इट इज रिलेटेड टू द हेड मास्टर आसतलो, खंयच्या एखाद्या सब्जेक्टाची टीचर आसतलो, त्या खातीर तो जे सांगता पळय न्ही स्टेट ट्रान्सफर केली जाल्यार एवरेज आमी सुदारतले म्हणून, विच इज रॉंग. यू वॉन्ट टू एडमीट. Speaker sir, if I am wrong, sir, there should be some mechanism to prove some kind of an analysis to show that I am wrong and the education department is right. I can show statistics that by doing this for the next 1 year, our score can be affected. I can show these statistics, Speaker sir. बेंजीबा लास्ट क्वेश्चन तुझा स्पेसिफिक क्वेश्चन विचार. दोन क्वेश्चन आणि उरला, दोन Speaker क्वेश्चन sir. झाले. लास्ट क्वेश्चन तुझा. दोन क्वेश्चन, Speaker sir, दोन supplementary. The second one is we would want our state to be number one. We would want our honorable CM to be the first CM to implement NEP which is going to come. But Speaker sir, for that सांगले म्हणून जायना Speaker sir. 5 times the budget वाढपा जाय Speaker sir. आज आमचे बजेट जे एड्युकेशनाक घातला म्हाका दिसता we need to have a budget, one time grant for all our aided schools, whether it is minority aided school, cross section, all aided schools should have a one time budget to lift the infrastructure. Once the infrastructure is lifted of all the aided schools, this is an added value. कित्याक जेन्ना Speaker sir, आमी पळया, आमी एज अ लेजिस्लेटर वी आर आय थिंक टॉकिंग ऑफ हॅव्हिंग अ नायस स्क्रीन हियर आनी बरी सिटां. आमकां बरें दिसता टू डू लेजिस्लेशन्स. हांगा येवन व्हडली स्क्रीन आसलेल्या त्या भुरग्यांक बांकांचेर बसयता, जमनीर बसयता. हाव आर दे गोइंग टू गेट सो वन टायम एडीड बेनिफिट. एक मिनिट म्हाका दिसता येदे वळेन तूं भाशण करचे पेक्षा तुका आन्सर मेळ्ळेंच आसा. त्याच्या पेक्षा स्पेसिफीक क्वेश्चन जर तूं विचारलो जर जायत न्ही जाल्यार मुख्यमंत्र्याक आन्सर करपाक तुका बरें पडटलें. वन टायम एडीड बेनिफिट टू uplift the overall infrastructure of all our नेमकं क्वेश्चन कितें तुजो? क्वेश्चन कितें तुजो? ना, the question कितें? The question is to grant this aid, Speaker sir, and this aid will in a way show upliftment of infrastructure of education in all the government schools, aided schools in Goa. तुवें स्पेसिफीक क्वेश्चन जो आसा न्ही, स्पेसिफीक क्वेश्चन कितें तुजो? स्पीकर सर, तरी सुद्दां हांव ताका जस्ट कळपा खातीरूय सांगता, कदाचित ताका स्कुलाची एडेड स्कीम खबर ना आसत, तेणी खबर करून घेवची. हांव अशें म्हणना, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मातसो बसून घे. स्कुलांनी जे ग्रँट इन एड इन्स्टिट्यूशन जी आसा तांकां कंप्लिटली सॅलरी ग्रँट ही डिपार्टमेंटा कडल्यान वता. कंप्लीट सॅलरी ग्रँट म्हणजे टिचर्स आसतलो, तेज्या पासून तुजो क्लार्क आसतलो, तो MTS सगळें एवरी मंथ. आनी ही प्रॅक्टीस स्पीकर सर फक्त गोंयांत आसा आनी बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ग्रँट इन एड इन्क्लुडींग इन म्हणजे जी वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारां आसात त्या राज्यांनी सुद्दां अशा पद्दतीन ना. जाय जाल्यार आय एम ऑन रिकॉर्ड, म्हणजे कोणी बाकीच्या खंयसर हेजेर आहा, हो एक प्रकार जालो. स्पीकर सर, दुसरें आमी मेंटेनन्स ग्रँट दिता, म्हणजे त्या स्कुलाची बिल्डींग मेंटेन करपा खातीर आमी तांकां वेगळी ग्रँट दिता. ती तेंच्यांनी स्कुलाची बिल्डींग मेंटेन करपाक जाय आसता. स्पीकर सर, इवन दो इलेक्ट्रिसिटी बील, टेलिफोन बील हें सगळें सेपरेटली जें आसा पळय न्ही, हें आमीच पे करता. ताज्या भायर स्पीकर सर, आमी हाज्या पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन दिला. It is for those institute have completed 100 years in the state in education sector. तांकां आमी 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर म्हणजे म्हाका दिसता 2 crores 3 crores अशें सुद्दां लोन जें आसा हें आतां पर्यंत दिलां. आनी तांच्यांनी स्पीकर सर ते आपलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करचें आनी 50% अजून आमकां तांच्यांनी रिपेमेंट करूंक ना. थर्ड स्पीकर सर, आमी सगळ्या स्कुलांक मेजर बसीस ज्यो आसा, स्कूल बस प्रोवायड करपाचें काम हे बालरथाच्या मार्फत सगळ्या स्कुलांक, म्हणजे आमी फक्त वयल्यान गव्हर्मेंटाच्याच न्ही स्पीकर सर, ग्रँट इन एड दिता तांकांय आमी बसीस दिवपाचें काम आमीच केलां. आनी म्हाका दिसता तेकाच लागून आमची सरकाराची स्कुलां थोडीशीं बंद पडली. ग्रँट इन एड स्कुलांनी येवन भुरगे जे आसा हे हांगासले भुरगे व्हरून थंय व्हरपाक लागले. आमी म्हणटाले 3 किलोमिटरचे व्हरचे, ह्यो बसी स्पीकर सर थंय 15-15, 40-40 किलोमिटर वचपाक लागली. आनी सरकाराचीच इस्कॉलां जी आसा ही बंद उडयली. त्या ती खूब कडली. प्रायमरी स्कूल न्ही, आमची एडेड स्कूल सुद्दां स्पीकर सर बंद पडल्या. त्या ती हांवें जो ग्रँट इन एड आनी अशा पद्दतीची रिलीफ जी सगळी आसा ही बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ना. तो जसो सांगता की दिवचे, ताज्या भायर स्पीकर सर हांव परत सांगता, म्हणजे ऑफ द रिकॉर्ड जे डोनेशन घेता हें आमच्या डिपार्टमेंटाक सांगना. ऑफ द रिकॉर्ड कदाचित वापरता आसतले, इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसता. हांव सगळें म्हणना, सॉरी टू सगळें म्हणना, थोडे जाण ऑफ द रिकॉर्ड ग्रँट इन एड वालेत एडमिशनां घेता आसतना घेतात, बाकी कित्याक घेतात ते काय आमकां डिपार्टमेंटाक आमच्या तेच्या रिकॉर्डूय नासता आनी तेय बी सांगनात.
ते आपले कदाचित इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतले, हांव तितूर वचना. बट आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान जो सपोर्ट जो कर दिवपाक जाय तितकोय करता. लास्टली तो NEPचेर उलयलो, NEP 2020 न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020. आमचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर हे त्या NEP 2020 आमच्या सेकंडरी स्कुलाचे चेअरमॅन आशिल्ले. तांच्यांनी ताजेर सगळे एड्युकेशनलिस्ट इन्क्लुडींग मायनॉरिटी स्कुलाचे 4 जाण त्या आमच्या कमिटीचेरूय आशिल्ले. आमी कोणाकूच डिफरन्शिएट करूं ना. ऑल द सगळ्या स्कुलाचे हेडमास्टर्स आसतले, मॅनेजमेंट आसतले, टिचर्स आसतले, एक्सपर्ट्स आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक ताजेर मेंबर म्हणून घेतले. तांच्यांनी तेजो रिपोर्ट सबमीट केला आनी आमी पयर डिक्लेअर केला की आमी NEP वी आर स्टार्टेड इम्प्लिमेंटेड फ्रॉम द दीस इयर. पण आमी हे करता आसतना म्हाका खबर आसा इट इज डिफिकल्टीज खूब येतल्यो. 3 वर्साच्या वयले स्टुडंट हे तेच्यांनी एडमीट करपा खातीर सुरवात करचें म्हटल्यार आमी आत्ताच्या घडीक म्हणजे इट इज एन कितें म्हणटा तितूर फावंडेशन, इट इज एन फावंडेशन कोर्स फॉर 3 ते 4, मागीर 4 ते 5 फावंडेशन 1 आनी फावंडेशन 2 अशेंच म्हटलां न्ही. हय, फावंडेशन 1 आनी फावंडेशन 2 म्हणजे 4 ते 5 आनी 5 ते 6 ह्या 3 वर्सांक आमी एक स्टेप जे आसा पळय न्ही हे आमी फुडें वयतले. एक स्टेप त्याच पद्दतीत फुडें वयतले. त्या खातीर आतां आमी बऱ्याचशा आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी ऑलरेडी सांगलें की तुमी 3 वर्साच्या भुरग्यांक एडमीट करपाक सुरवात करात, जेणे करून एक स्टेप आमकां फुडें वचपाक जाय. इवन दो आमी एडेड स्कुलांकूय सांगलां की तुमच्या कडेन KG चालू आसा, आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तुमी रजिस्टर्ड करपाक सुरवात करा की आमी NEP इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केली. आमी NEPचे फावंडेशन स्टोनाचे SCRTन आमच्या सिलेबस रेडी केला. फावंडेशन 1, फावंडेशन 2 ह्या 3 डिविजनाचे आमी टोटल सिलेबस आमी सगळ्या राज्यापेक्षा आमी सगळ्यात फुडें आसा. कारण हेजो इन्क्लुडींग सिलेबस रेडी केल्या. ताची SCRTच्या मार्फत आमची बुक्स जी आसा ही आमी सगळे जो आमकां सांगता की आमी NEP इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केला ताजी बुक्स आमी तेंच्या पर्यंत पावयतले. हे इन्क्लुडींग तेंचो पेमेंट्स बाकीचो विशय ह्या वर्सा कदाचित आमकां घेवपाक जावचो ना. बट आमी फुडल्या वर्साच्यान ताजो विचार करपाक सुरवात करतले. ताज्या खातीर फावंडेशन कोर्स शिकोवपा खातीर एक कोर्स विच इज ऑफ द 1 year कोर्स 1 year कोर्स ताची तयारी केल्या. फावंडेशन कोर्स शिकोवपा खातीर वेगळे आमच्या स्टाफाक आमी 34 स्टाफाक आमी ट्रेनींग दिल्या. प्री ट्रेनींग जी दिवपाक जाय ती ट्रेनींगूय दिली ऑलरेडी. आनी बाकीच्या खातीर फावंडेशन कोर्स एका वर्साचो हो आमी रेडी करता. तूं उरता उरलो बजेटाचेर उलयलो. फॉर द टोटल बजेट इज एन 12% ऑफ द टोटल बजेट वी आर स्पेंडींग फॉर द एड्युकेशन. जस्ट तुज्या म्हायती खातीर, जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. आनी अशा पद्दतीची सिस्टम ही परत सांगता तुका खंयच्याच राज्यांत ना, इन्क्लुडींग ज्या राज्यांत कदाचित तुमचें सरकार आसा पळय न्ही थंयसर सुद्दां अशा पद्दतीची सिस्टम ना. ते नवीन राज्य आयलां थंयसरले एकदां अभ्यास करून यो. नवीन राज्य म्हणजे तुमचें खंय आयलां तें कळ्ळें तुका. ओके, थंयसरलो अभ्यास कर म्हणजे तुका बरी कळटलें. कदाचित तुका म्हायती पयलींच्याच राज्यांतली धाडल्या, दुसऱ्या राज्यांतल्यान म्हायती धाडूंक ना तुका. ती म्हायती घे म्हणजे थंयसरली सरकाराची. कारण आमी एड्युकेशनाच्या बाबतीत NEP इम्प्लिमेंटेशन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजना सकयल NEP 2020 नवभारत निर्माण करपा खातीर NEP 2020 आमकां इम्प्लिमेंट करप गरजेचें आसा. आतां पर्यंत आमचे आमचे HRD मिनिस्टर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यांनी विशय सिरियसली घेतला. हांव स्वता NEP 2020ची मिटींग अटेंड करपा खातीर गेल्लो आनी हो पुराय देशभर आणि इवन दो दे हॅव एप्रिसिएटेड आमी 2 स्टेप फुडें आसा कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट. सिलेबस ट्रेनींग ह्या सगळ्यांच्या बाबतीत आणि आमी खूब विशय NEP इम्प्लिमेंट करपाचो सिरियसली घेतलेलो आसा. आणि म्हणूनच आमी कशाय पद्दतीत आरोप करता आसतना फक्त आमी पळयतो एड्युकेशन हो डेलिकेट सब्जेक्ट आसा. चुकून जर तुजें कितें उरलां आसत जाल्यार तूं म्हाका सांग. आय एम रेडी. स्पीकर सर, पॉइंट नंबर 2 बजेटाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला बजेट 12%, but I have got statistics from 2017. We have spent -5%, -6%, -22%, and -29% respectively from 2017 to 2021. पैसे अलॉट केले 12%, पूण स्पेंड केले 8% आणि 60%. स्पीकर सर, माय रिक्वेस्ट ऑन द बजेट इज जो बजेट उरला इतली 5 वर्सांचो तो परत एड्युकेशनाक घालचो म्हणून दिस इज माय सेकंड सप्लिमेंटरी रिक्वेस्ट. तुझा प्रश्न विचार. आम्ही एज्युकेशनाचे डिस्कस करता आणि माय थर्ड रिक्वेस्ट इज प्रॉपर टीचर्स फॉर मॅथमॅटिक्स
and When you are- science bus- bus- for lower levels bus- of third standard, एक- एक fifth minute, bus. standard, eighth standard. सद्याक इंग्लिश you are- टीचर जी आसा ती when you are मॅथ्स bus- शिकयता, एक minute. सायन्स टीचर ती आहा ती आनी कितें शिकयता. सो थर्ड स्टँडर्ड, फिफ्थ स्टँडर्ड, एथ स्टँडर्डाचेर तो तुझो त्यो प्रश्न त्यो विचार. टिचरींनी तुझो प्रश्न सारके विचार, तो तुझो ट्रेनिंग प्रश्न दिवन विचार. त्यो त्यो टिचरी म्हजो- क्वालिफाईड म्हजो प्रश्न आसपाक जायो. प्रश्न हो मुगेलो आसता. थर्ड हल्ली सप्लिमेंटरी कोविड जाल्लें आसा. रिक्वेस्ट which is there on the table, कोविडामुळे speaker sir. ज्यांचे आणि the parents finally गेल्ले is आसा किंवा guardian, that त्या for more than भुरग्यां 10 years खातीर now, government 10 वर्सां झाली scheme speaker आसा sir, that only nomenclature of When you are SCRT bus- is changed. bus- bus- when you are bus- SCRT bus- now change झाला to State you are- Institute of Education. Yes, sit where हे you are now telling change us. झाला. What is त्याच्या भायर the- speaker sir आनी कांयच ना. Legislative minister, I'm bringing to your notice. हय. म्हजो पयली एक प्रश्न म्हणजे जेन्ना आमी एज्युकेशनाचे डिस्कस करता, मायनॉरिटी मेजॉरिटी हो प्रश्न आसूं जायना. गोंय आमचे इतले स्टेट बरे आसा, एज्युकेशनाची अशी सिस्टम आसा की गोंयान एकदम बरी आसा, आजून मेरिट लिस्टा प्रमाणे वता. म्हणूनच आमी कितलेशे भुरगे आयज दोतोर, इंजिनियर, बरे ऑफिसर जावपाक लागलो. सो हावजान असले गोश्टी डिस्कस करप ना, मायनॉरिटी मेजॉरिटी हे आमी भायर करूं येता. म्हजो मेन प्रश्न आसा सीएम सराक की आतां कोविडान कितलेशाच भुरग्यांचे पेरंट्स किंवा गार्डियन एक्सपायर जाल्ले आसा. तांच्या खातीर गव्हर्मेंटान तांची फी वेव करच्या खातीर कितें स्कीम केला, तांच्या खातीर तांच्यांनी डिटेल तांचो सर्वे केला. कित्याक अल्टिमेटली कशें आसा, जो पर्यंत आमचे भुरगे शिकना गोंयचे तो पर्यंत आमचो समाज कसोच सुदरपाक शकना. सो हाच्या सर्वेचे म्हाका डिटेल जाय आसा सीएम सरा कडल्यान. स्पीकर सर, हो सर्वे एड्युकेशन डिपार्टमेंटात करूंक ना. हो सर्वे आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केला. आता ती तांकां आन्सर हेजेर नो सर म्हणून आयला. त्या खातीर हो सर्वे आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटात केला. आमी कोविडाच्या अंडर जी भुरगीं ऑर्फन्स जाल्या अशें एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आमची 4 भुरगीं हाच्या खातीर आमकां नोट जाल्या आनी तांकां जी रिलीफ आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिवपाक जाय ती ऑलरेडी त्यांच्या पेरंट्सांचे जे अमाउंट्स त्यांच्या अकाउंटाचेर 2.5 लाख रुपया हो तांकां डेपॉझिटूय केला. आनी ताज्या भायर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या स्किमी प्रमाणे त्यांचो सगळो एक्सपेन्सीस आनी तांकां जी पेन्शन चालू करपाक जाय 3-3 हजार रुपया ते त्यांचे फॉर्मूय भरल्या आनी तांकां कंटिन्युअसली टील द एज ऑफ 18 आमी तांकां जे पयशे मेळपाक जाय मंथली पेन्शन्स ती तांकां मंथली पेन्शन्स मेळटली. फक्त तुमकां ह्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो नो सर म्हणून आयला. तो क्वेश्चन्स खरो सोशल वेलफेअराचो आसा, तो हांगासल्यान जावंक ना. बट ती ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता आमची 4 काय 5 भुरगीं आसा, दोनूय कलेक्टरांनी नोट करून त्या भुरग्यांची बाकीची सगळी तितकी आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनान काळजी घेतल्या. थँक्यू सर.